नमस्कार. पंचामृतात स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात आम्ही असा परवरी हांगासरल्या डी स्ट्रेस कॅफे. आजची आमची गेस्ट एक अशी कलाकार जिने हार्डवर्क आणि डेडिकेशनचो साथ घेऊन ती आज यशाच्या वाटेर चलता. थिएटर आर्टिस्ट टू बिग स्क्रीन. तिजो यशाचो प्रवास आजच्या भागात आम्ही पळयतलीच, पण तिच्या बरोबर पळोवया तिची फुडी सायड. जाणून घेऊया आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट कोणती. पळयात. गोंयच्या संस्कृतीक मळार खोलायेन रुजिल्ले एक प्रतिभावान कलाकार. अभिनय आणि नृत्यातल्यान आपले व्यक्तिमत्व निर्माण करून प्रेक्षकांचे काळीज जिखपी, लोककलेचे महत्व उक्ताडार हाडपाचो यत्न करपी, आयच्या तरणाट्यांचे प्रतिनिधित्व करपी शोभिता कुडतरकर आयचे आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट. ल्हानपणासावन अभिनयाकडे एकरूप जाल्ल्या शोभितान फाटल्या कांय वर्सांत कोंकणी, मराठी आणि हिंदी निर्मितींत आपली कुशळटाय दाखयल्या. फिल्म आसूं वा नाटक, आपले दरेक पात्र पुरायपणान आपणावन सादर करपी शोभिता. आतां मेरेन शोभिताक जायते पुरस्कार फावो जाल्या. 2022 60 आवर्स फिल्म प्रोडक्शन सर्तींत वागरो फिल्मा खातीर उत्कृश्ट अभिनेत्री. 2023 वेव लघुपट सर्तींत अंतर्मुखा खातीर उत्कृष्ट अभिनेत्री. 2024 कोंकणी व्हिडिओ आल्बम महोत्सवात उत्कृष्ट अभिनेत्री आणि कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तींत उत्कृष्ट अभिनेत्री म्हूण ताचो सन्मान जाला. आपल्या कलेंतल्यान कोंकणी भाशेक ताणें दिल्ल्या योगदाना खातीर ताका वोकेशनल सर्व्हिस अवॉर्ड फावो जाला. जाणून घेवया सोबिताची फुडी सायड आयच्या कार्यावळीन. येवकार दिवया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक सोबिता कुडतरकर हेंका. वेलकम. कशें आसा? बरें आसा. ओके, सो खुबशे क्वेश्चन तुज्या खातीर आसा आज, आणि सगळ्यांत पयलीं तुका कॉम्प्लिमेंट करता. यू लूक व्हेरी ब्युटिफूल. थँक्यू. आणि आज खूप गोंयांत तुवें नांव केलां आणि गोंयच्या भायरूय तुजें नांव जावपाक सुरवात जाला. ताका लागून खरेंच बरें दिसता की आमचे गोंयच्या मातयेंतली चली आज इतले फुडें पावला. म्हाका सांग पयलीं तुजो करियर सुरवात कशी जाली, म्हणजे तुवें होच करियर कित्याक परस्यू केलो? म्हजी मम्मी डॅडी दोगांय परफॉर्मिंग आर्ट्सान, म्हणजे ती नाटकां करताली पयलीं पासून. म्हजो भावूय तातूंत आशिल्लो. इनफॅक्ट म्हजी पुराय फॅमिली, म्हजो काका, चाचा सगळींच जाणां कला आवड आशिल्ली. बॅकग्रावंड आसलो? हय, बॅकग्रावंड आशिल्लें. सो तांकां पळयत पळयत मागीर म्हाका मम्मी डॅडी डान्स कॉम्पिटिशन तातूंत पार्टिसिपेट करपा लायताली. सो तातूंत म्हजी आवड निर्माण जाली. स्टेजी खातीर मोग निर्माण जालो आणि तातूंतल्यान सुरवात जाली. सो फर्स्ट ब्रेक केन्ना मेळ्ळो? फर्स्ट ब्रेक म्हणजे इन फिल्म्स. सो हांव थिएटरूच करतालें, डॅडी करता त्या नाटकांनी काम करतालें. बट एक दीस आयनॉक्सान फिल्म पळयतना एक एडवर्टायज कोंकणी फिल्माची आयली. एक स्वप्नील शेटकर, इफ आय एम नॉट रॉंग, कोणाले तरी फिल्माची ट्रेलर आशिल्लो ड्युरींग द इंटरवल. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कोंकणी पिक्चराय आसा. सो तेन्ना हांवें मातसो रिसर्च केलो की खंय आसता, कशें कितें. सो तेन्ना आय थिंक आय वॉज 16 years old काय कितले तरी. तेन्ना हांवें ऑडिशन दिलें आणि म्हजें फर्स्ट फिल्म क्रिस सिल्वाचे कनेक्शन फिल्मांतल्यान जाली सुरवात. सो तातूंत म्हजो पयलो फिचर फिल्म म्हजो तो. फ्रॉम थिएटर टू बिग स्क्रीन. सो तेन्ना तुका म्हणजे कितें फरक जाणवलो? म्हणजे इट वॉज डिफिकल्ट फॉर यू ओ अशें इजी आशिल्लें सगळो? आय थिंक म्हाका पयलीं पासून स्क्रीन खातीर मातशी चड हें आसा. म्हणजे हांव पयलीं पासून ती म्हजे फोन घेवन सो कॅमेरा धरून मातशे नखरे बी आसतात. सो आय थिंक म्हणजे स्क्रीन आयली की हांव कॅमेरा आयलो की म्हजें सुरू जाता. एक्शन म्हणपाची एक्शन म्हणपाची गरज ना. सो तें सुरू जाता. सो आय थिंक फरक तसो तितलो हें नाशिल्लो म्हज्या खातीर. यू आर प्रिपेर्ड. हय, म्हाका ती इज आशिल्ली, जी आवड आसा सो येताली. सो सध्या कसले प्रोजेक्ट चालू खंयचे आसा? सध्या हांव स्वता शिकता, म्हणजे फिल्म मेकिंग कशें, म्हणजे स्वता तयार कशें करप. सो नेक्स्ट स्टेपार पावले तर तूं? हय, म्हणजे डिरेक्ट कशें करप वा आपूण स्वताचें फिल्म कशें करप ताचे सध्या प्रयत्न चालू आसा. सो स्वताच्याच एका फिल्माचेर काम चालू आसा. आनी बाकी हांगा थंय जी ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा तूं चडशी बिजीच आसता? दवरता स्वता. किचनान वचपाक केन्ना टायम मेळटा? ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा किचनाची? मेळटा म्हणजे केन्ना अशी मदींच ती रूच येता न्ही, लायक आयज कितें तरी करया. सो तेन्ना येता तुका तुजो एक मूड की करपाक जाय कितें? केन्ना केन्ना वन्स इन अ ब्लू मून पण येता. हय, येता. सो कितें ट्राय करता चडशे फावटी? सो हांव मातशें अशें हेल्थ आनी फिटनेस आनी येते जिमाक वचून धांवून बिवून खंय आयलें, फुटबॉल बी खेळ्ळें की मागीर ओके आयज कितें तरी हेल्दी करपा जाय. सो मातशें वेजीस, सॅलड्स तसलेच हांव करता चडशे.
हेल्दी गजाली. पण तुजो चॉयस घे, तुका कितें आवडटा? गिवन अ चॉयस, आतां तुका सिन्स यू आर इन दीस फील्ड सो तुका मेंटेन करचें पडटा, डायट बेट सगळं आसता. पण चीट डेज आसता तेन्ना युजली कितें खाता? टू बी ऑनेस्ट हांव खरेंच म्हणजे अशें नाटकां करपा खातीर सांगना, बट म्हाका खरेंच हेल्दी गजाली खूब आवडटा. म्हणजे भाजयो वेगळ्यो वेगळ्यो तरेच्यो, हय भरपूर म्हणजे भरपूर. मे बी बिकॉज ऑफ माय बॅकग्रावंड, हांव 70च्या नानोडा गांवांतलें, सो ल्हानपणा पासून वेगळ्या वेगळ्या तरेच्यो भाजयो खावन खावन जल्माक व्हडलें जालां. हय फ्रेश वेगळ्यो वेगळ्यो तरेच्यो भाजयो. सो आय थिंक तेच म्हाका आवडटा. आय मीन गिवन अ चॉयस म्हाका रायस रोस भाजी तेच म्हजें. पूण ओके, इफ यू आर रियली आस्किंग फॉर दॅट क्वेश्चन जाल्यार मे बी असो सम नायस पास्ता. हय पास्ता, ह्या जनरेशनचे चॉईस सॉस पास्ता समथींग लायक दॅट. सो तू आता सांगलें की तू वायपय तुजो चडसो टायम थंय गेला. सो एनी चायल्डहूड मेमरीज रिलेटेड टू फूड जे तू मिस करता आतां तुका मेळना खावपाक? आजयेच्या हातीचे भरीक. बरें, ओके. सो ती सामकी बरी करताली, अशें धाडोवन बी कितें कितें वेगळें वेगळें ते. हय ते आनी गांवच्या न्हंयचे नुस्त्याची जी आसता न्ही सुकें. एक्चुअली तुका हांव तें विचारपाचें आशिल्लें की तू दर्या पासून पयस आसा, सो थंय न्हंय आसा, थंय न्हंयचे नुस्तें खावंक मेळटालें न्हय टेस्टूच वेगळी. ओके. सो सोबिता बरो आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो. आनी आज जे आमी काम ताचे कडेन करून घेवपाचें आसा, जे चडशे ते करिना, सो ताचो परफॉर्मन्स आज हांगासर पळोवया किचनान कसो जाता तो. आनी आज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर कितें स्पेशल करपाचें आसा. सो हांव हालींच एक कितें तरी शिकलां, वीच इज एक्चुअली अ फॅन्सी वर्जन ऑफ अ ऑमलेट. बेश्टें तेका नांव शाकशुका. सो जेन्ना अशें म्हणजे हांव सर्वायवल कूक करपी बेसिकली. म्हणजे जे कितें केन्ना अशें एकटें पडलें खंय तरी आनी भायलें खावपाचें ना जाल्यार सर्वायवल ज्यो गजाली आसा, चपाती भाजी तितलेंच जमता म्हाका. सो शाकशुका इज वन ऑफ दोज अशें फॅन्सी गजाली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. या मातशें टेन्शन आयला? हय परफॉर्मन्स प्रेशर आयला म्हाका. कुकिंग परफॉर्मन्स प्रेशर. ओके पयलीं घी. सो पयलीं आमी घी घेवपाची. दीस इज देसी शाकशुका बाय द वे. ओके. म्हणजे शाकशुका इज एक्चुअली आय थिंक गोवाचो न्ही, म्हणजे इंडियाचो न्ही तो. रायट. सो या सो हातून आमी घालपाचे जिरे, घी इल्लेशें. खूप अभ्यास करून आयला सोबिता. प्रॅक्टीस केलायस. आनी म्हाका थँक गॉड तुमी कट करून दिला, बिकॉज म्हाका सुरयेन कट करपाक कळना. आय एम अ आदोळी पर्सन. ओ वाव. आतां हातून घालप आय थिंक कांदो. ओके हां सो या ओके. सो ते तळसुपाचें. हय रायट. मातशें पिंक जाय पर्यंत. शूट्स खातीर केन्ना आउट ऑफ गोवा, आउट ऑफ इंडिया पावला? गोवा पावलाच असेल ऑब्वियसली, हय. पण आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ इंडिया ना अजून, बट मुंबय, बँगलोर, केरला. ओके. सो खंयचो हय. कुजीन तुका चड बरो, तुजो फेवरेट म्हणू शकता आतां सद्या? कुझीन चड बरो म्हाका हें आवडटा. म्हाका केरलाचें फूड आवडलें. म्हणजे थंय सेटाचेर दे केप म्हणजे सामकें ट्रेडिशनल जेवणूच सेटार सुद्दां तांचें आसतालें. फॅन्सी नाशिल्लें, काय फ्रायड रायस बी नाशिल्लें. सो म्हाका तें थंयचें आवडलें, कारण इट वॉज मातशें सिमिलर टू गोवा. या रायट. ओके. सो आतां आमी टोमॅटोज एड करता. हय आमी आतां टोमॅटोज एड केला. फायनली चॉप जे सोबितान चॉप करूंक ना, ते ऑलरेडी सांगला. बिकॉज म्हाका आदोळी जाय. सॉरी मिरची घालपाक विसरलें. घातल्यार जाता न्ही आतां घाल मुगो. म्हजी मम्मा वो हे पळोवन एपिसोड पळोवन शील बी लायक सरप्राईज और शॉक और डिसअपॉइंटेड. ओके, पण आमी पयलीं आउटकम पळोवया आता तो, देन वी कॅन डिसाइड. या लागता बरें ते. इट्स द मॅजीक ऑफ अंडा. मजा काय ना तातया टेस्टी आसता. ओके सो हे मातशें आतां हे जावपाक जाय, कितें म्हणटा ते कांद्याचो रस सुटपाक जाय मातसो फॉर सम टायम. ओके. एक्चुअली यू नो म्हाका तशें म्हणजे हांव करता, म्हणजे हांव चपाती भाजी वेगळ्यो वेगळ्यो म्हणजे कडी बी सगळें करता. पण सद्या कशें जालां दर लायक तुम्ही सगळी अशी परफॉर्मन्स आयला. सो फुल कॉन्सन्ट्रेशन अशें आसा की सोबिता कितें करता ताचेर आमी फुल फोकस आसा. सो तो प्रेशर आयलो यू कॅन से. हे घालपाचें हळदी पावडर. हय. मागीर मिरची पावडर. सो तूं चडशें कितें प्रिफर करता, तिखट की गोड? म्हाका तिखट. आनी म्हाका तिखट खावपी पडचें, गोड म्हाका तितलें आवडना. सो जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक पेस्ट इल्लीशी. या
सो तुवें सांगलें की तूं जिम करता इवन हय. फुटबॉल खेळटा हय सो वयून स्पोर्ट्स म्हणजे तुका आशिल्ली आवड हय म्हणजे स्कूल कॉलेज स्पोर्ट्सान आशिल्ले ल्हान आसतनाय स्पोर्ट्सान म्हणजे खूब आवड आशिल्ली पण आतां कितें जाता एकदां फुटबॉल खेळटा खेळटा तोंडार बॉल बसलो आणि 2 दिसांनी एक शूट आशिल्लो तेन्ना म्हाका अशें रियलायज जालें you should की be more careful, choose. कितें चूज करता सो आतां सद्या म्हणजे अशें वन्स इन म्हणजे अशें विकान एकदां बी केन्नाय काय ना Okay. जाल्यारूच बट या आय लव स्पोर्ट्स आणि स्पेशल डायट असो जो कितें फॉलो सम पर्टिक्युलर डायट ऑर एनीथिंग ओनली मोर ऑफ वेजीस आणि तेतूनच हे हय मोर ऑफ वेजीस सिन्स म्हाका आवडटाय थोडेशें उदक घालपाक जाय हातून टू मेक इट अ पेस्ट लायक ग्रेवी ग्रेवीशी आय थिंक टेस्टी जातलें आय प्रॉमिस लो फ्लेम दवर सामकी अशें 2 मिनटां हें दवरून सो दॅट ग्रेवीशी जावपा जाय ताची मातशी आतां थोडेशें कोरिएंडर अशें फिल्मान बी तूं केन्ना कुकिंग बी केला केन्ना मेळ्ळा तुका ऑपॉर्च्युनिटी हय हय तेतून मातशें अशें एक्सपर्ट अशें पिंक सॉल्ट घालता हांव आतां थोडेशें सो आता मातसो सोबिताचो कॉन्फिडन्स लेवल वाडला सो दिसता बिकॉज दिसता बरें तें आतां ही क्रीम थोडीशी वयर हें करप फॉर एस्थेटीक पर्पज मातसो रॉयल टच सॉरी रॉयल जालो तरी बरें लागतलें आय प्रॉमिस ओके नाव इट्स द टायम ओके आता मातशें अशें करूया मेन हय ताका मातशें अशें होल होल शेकर म्हणजे Okay. फॉर हेका बसपाक हा ओके वन ओके या ओके हय आतां अंटील द हे कुक्स हा ओके डन सो आतां ते अशें धापून दवरप आनी 2 to 3 मिनिट्स आय गेस जोपर्यंत जे वायट जायना ताती तोपर्यंत हें करप शिजोवप ओके आणि तू घरा हे ट्राय करून ट्रायड अँड टेस्टेड हय एक्चुली ते घरा कडेन मातशें हांव आय एम माय ओन बॉस न्ही सो तेन्ना मातशें बेटर जाता तें ओके सो कोंकणी मुवीजान एक्ट केला प्लस बॉलिवूड फिल्म सो डिफरन्स कितें जाणवलो तेन्ना सो वर्क काम करपाची पद्दत मातशी दोनी वेगळी आसा आमची जेन्ना कोंकणी फिल्म आमी जेन्ना करता तेन्ना सगळीं सगळ्यांकूच वळखतात न्ही सो देर इज म्हणजे अशें की एक प्रोजेक्ट करता सगळीं सगळ्यांक वळखता सो एक ईज आसता फ्रेंडली माहोल आसता खबऱ्यो आसता पूण जेन्ना हिंदी फिल्मांनी काम करता तेन्ना देर इज दीस म्हणजे सिरियसनस आसा सामको प्रोफेशनलिजम सामको तुका असो एक हें आसता की म्हणजे एक इंटिमिडेटींग माहोल आसता मातसो सो दॅट इज द डिफरन्स ना जाल्यार आमी आतां हळूहळू आमची हे शिकतात न्ही म्हणजे आमची कोंकणी इंडस्ट्री सुद्दां हळूहळू एक वेगळे वेगळे प्रकाराचे हे म्हणजे लोक आतां थोडे आमचे गोवन आर्टिस्ट आसाचे FTI आनी हांगा थंयच्यान शिकून आयल्या सो तांच्यांनी तो आतां बिल्डअप चालू आसा तांचो आणि खंयच्या बॉलिवूड स्टार्स बरोबर काम केलाच हांवें आयज वेर दुलकर सलमान तापसी पन्नू मागीर टिनू आनंद अशी आणि सध्या लक्षात येना पण येस ओके आय गेस ऑलमोस्ट जाला आसतले आमचे सो लेट्स सी ओके येस ताका आतां इल्लेशें म्हणजे जस्ट टू गार्निश इट ओके हय टू मेक इट लूक बेटर या सो आमचे शाकशुका सो आमचे शाकशुका ही आमची आजची सेलिब्रिटी डिश तयार आसा मेड बाय व्हेरी ब्युटिफूल पर्सन आनी आय एम शुअर की तितली टेस्टी आसतली ह्याच बरोबर आमचे स्वाद डिश हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता आमचे फुडले सेगमेंट आमी घेतली ते आसता आमचे के टायम खेळ टायम ह्या सेगमेंटान आमी पाविल्ली आसा आनी आमच्या बरोबर आमचे आजचे जे गेस्ट आसा ते मल्टी टॅलेंटेड अशे आसा शी इज अ व्हेरी गुड डान्सर शी इज अ सिंगर ऑल्सो रायट आणि त्याच्या बरोबर ते स्पोर्ट्स पर्सनूय आसा प्लस एक्ट्रेस सो ताजे कडेन आमी खूब कितें करून घेवं शकता पण रायट नाव आमचो खेळ सुरू करच्या पयलीं आनी खेळचो टास्क दिवच्या पयलीं हांवें जशें म्हळ्यार की यू आर अ व्हेरी गुड सिंगर अशें आयकलां सो एक 2 लायनी ऑफ युअर फेवरेट सॉंग व्हेरी गुड अशें न्ही बट अशें ते विल डिसायड ओके ओके कोंकणी सॉंग म्हणया आपूय म्हाका हांव रोखडीच येतली
सांग रे म्हाका तुजेशीच रावतेली, मागे रे काळीज तुका फकत दितेली, विसरशी हांव तर दुखेस जातेली, रावो येता कोणाक पळय नासतना, दोळे बंद करून उगडी नासतना, पूण मातूय रावून जायना मुका पळय नासतना, उगडास येता उठ्ठा बसतना, काळीज खोशेन बरोवन तूं नासतना, कांयचेक नाका म्हाका तूं आसतना, पूण रावों जायना म्हाका तुजो मोग वयतो मोग तुजो मोग कोरी नासतना. वाव, सुपर. केला स्टेज परफॉर्मन्सेस केला? सिंगिंग ल्हान हा? आसतना ल्हान Okay. आसतना. खूपशी कॉम्प्लिमेंट्स मेळटा आसले, सो विच इज द बेस्ट कॉम्प्लिमेंट यू एवर रिसिव्ड? की तू तुझ्या डॅडीची पावलाचेर चलता. नाईस. ओके, आणि आता आमचो खेळ टायमाकडे वचूया आणि सिंपलसो टास्क तुका दिता. विच इज युअर फेवरेट एक्ट्रेस? खंयची आवडटा? म्हाका विद्या बालन आवडटा, काजोल आवडटा, प्रियांका आवडटा. ओके, सो जस्ट 3 एक्ट्रेसचे तुका मोस्ट फेमस डायलॉग्स म्हणून दाखोवपाक जाय. Okay. ओके, व्हेरी सिंपल टास्क अँड आय एम शुअर यूल एन्जॉय इट. आणि आता काहीच प्रेशर असतो ना. ही म्हजी आवडटी Yeah. गजाल. ओके. ओके, विद्या बालनचंच सिन्स तुम्ही मेन्शन केले विद्या बालन, मुन्नाबाई लगे रहो मुन्नाबाईतलो डायलॉग हो. गुड मॉर्निंग मुंबई, वेलकम टू आवर लेट नाइट शो. आज इस सुनसान सड़क पे चिलमिलाते तारों के डिम लाइट के नीचे हमारे साथ है थोड़े से हैरान और थोड़े से परेशान प्रोफेसर मुरली प्रसाद शर्मा. पर ब्रेकिंग न्यूज़, आज प्रोफेसर शर्मा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और मैं जानती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं. वाव, आय सिरियसली म्हाका सर तीच उलयता कशी. ओके, आणि ओके, एक वो फामाद सगळी जाणा जाणा काजोलचो. आय थिंक हांव तो खूब फावटी म्हणटाय बिकॉज तो म्हाका खूब आवडटाय. हा, यहाँ तो बड़ी दादी वादी बन के घूमती है, वहाँ क्या हो गया था तुझे? आओ दीदी, हाँ हाय रो बाबा जी, कैसी गला करती हो तुसी? अरे स्कूल के अंदर ही तो गई थी ना, किसी का खून छू तो नहीं किया था ना उसने. अरे उनको ये सब बातें बोलने की क्या जरूरत थी? मैं होती ना तो पकड़ के मारती उन्हें. हाँ, फिर मेरी छोटी बहन का दिल दुखाया उन्होंने. अरे मिलने दो उस लट्टू और उस फट्टू को, मुझे बड़ा चबर कर पोर शोर करता है. अरे सचिन तेंदुलकर की कसम, चांदनी चौक के चौराहे पर उल्टा नहीं लटका ना तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं. हाँ, सुपर परफॉर्मन्स, सुपर. ओके, आणि थर्ड प्रियांका, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया. वाव, खरेंच म्हाका दिसता खेळ आमचो इतलो सुपर आशिल्लो आणि अशें दिसतालें की तिनूय एक्ट्रेसीस हांगा येवन एक्चुअल आमचे शोचेर परफॉर्म करता. इट वॉज रियली टू गुड. आणि तुझ्या ह्या सुंदरशा परफॉर्मन्सा खातीर तुका डिस्ट्रेस कॅफे कडल्यान एक फूड वाउचर मेळटा. रिक्वेस्ट करता हांगासरले मॅनेजर हांच्यांनी तुमकां हो फूड वाउचर दिवचो. थँक्यू. थँक्यू. खेळ टायम हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता. आमचे फुडले सेगमेंट आसता ते तडका विथ शेफ, आणि डिस्ट्रेस कॅफेचे जे शेफ आसा तुजे खातीर एक स्पेशल डिश करतले हांगा प्रिपेर. सो तूं थंय बस, ताचे कडल्यान मातशें शिकून घे. आणि आमचो शेफ येता म्हणून घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका. हा, आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आणि आता आमचो वेळ जाला फुडल्या सेगमेंटाचो, जो आसता आमचो तडका विथ शेफ. तडका विथ शेफ हे सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा डिस्ट्रेस कॅफेचे शेफ शिवाजी प्रसाद. आपका स्वागत है. कैसे हो?
बढ़िया है। अच्छा, अभी कितने साल हो गए इधर? इधर हमको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आज क्या स्पेशल बनाने वाले हो हमारे गेस्ट के लिए? इधर हैदराबादी बिरयानी बनाना है। हैदराबादी बिरयानी। जी। आप कहाँ से हो? हम असल यूपी से हैं मैडम, ज़्यादातर हैदराबाद में जॉब की है। अच्छा, ओके, इसीलिए हैदराबादी हाँ, बिरयानी। ये जी। क्या आपकी स्पेशलिटी है? जी मैम। ओके, तो क्या क्या लगता है इसको? इसको हमारा चावल हो गया मैडम, प्लस राइस हो गया, हमारा बढ़िया क्वालिटी का है राइस ये। उसके बाद से हमारा फ्राई ओनियंस हो गया, ये धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ओनियन हो गया। ये हमारा सेपरेट मसाला है जो स्पेशल स्पेशल बिरयानी। जी जी। हमारी ये ओरिजिनल घी हो गया मैडम। ये राइस है हमारा, ये कच्चा चिकन चिकन। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है अभी? अभी पहले हम कच्चा चिकन डालेंगे मैडम, ऑयल डालेंगे, उसके बाद से कच्चा चिकन डालेंगे। ओके, सो ऑयल भी हम लोग यूज कर रहे हैं सैफलावर पंचामृता ऑयल। उसके बाद चिकन, तो इसमें सॉल्ट हम लोग डालेंगे, वो भी पिंक सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट। तो इसमें खाली ग्रीन चिलीज ही है और कुछ मिला है उसमें? Only green chilies. ओनली ग्रीन। ये हमारा रेड चिली। आणि होय बी आम्ही पंचामृताचंच घेतला। फ्राईड ऑनियन, हाँ फ्राई ओनियन, पुदीना, कोरिएंडर, कोरिएंडर, लौंग, और लेमन है इसमें सर। ये कर्ड हो गया है। घी, प्योर घी डालेंगे हाँ इसमें। पेड़ की। शाही जीरा, दालचीनी और इलायची। इलायची। ओके, ये भी इसमें ही कुक करना है। हाँ, तो कितनी देर तक ये फ्राई करना है? ये हमको 2 मिनट करना है। 2 मिनट। थोड़ा सा वाटर ये। तो ऑलमोस्ट सब जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपने डाल दिए इसमें। जी जी। और राइस कुक करते वक्त क्या डाला था उसमें? ओनली प्लेन राइस या कुछ मसाले भी डालते हैं मैं उसमें? थोड़ा मसाला डाले थे थोड़ा सा। ओके, जसे होल मसाला। हाँ। आणि राईस तुम्ही पाहू शकता कितलो सळसळीत असा, कित्याक आम्ही यूज करतात पंचामृता बासमती राईस। ओके, सो राईस आम्ही घातला आणि आता परत एक फाटी सॅफलावर ऑइल और घी भी वापस। हाँ थोड़ा सा ऊपर से। सो रॉयल हैदराबादी बिर्याणी आम्ही करतात हांगासर। भरपूर ऑइल, भरपूर तूप। वापस मसाला। थोड़ा सा लाइट, वो बीच वाला चावल के। सो अभी ये कुक करना है या क्या? या बन गया? हाँ, और कुक करना है वो कितनी देर तक? 2 मिनट फुल 2 स्पीड में। मिनट। ओके, हमारा बिरयानी 3 मिनट तक दम हो गया, फुल स्लो आंच पे, फुल आंच पे। ओके, सो इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है? नहीं, सिर्फ 15 से 16 मिनट। 15 से 16 मिनिट। तुम्ही पळू शकता आमचे सदांच म्हणटात की हैदराबादी बिर्याणी करपाक खूप डिफिकल्ट, पण कितल्या सोप्या तरेन आमकां शिवाजी प्रसाद हांणी दाखयलें आनी आय एम शुअर की तितली टेस्टी आसली, कित्याक हांगासरल्यान म्हाका वास येता ताच्या वयल्यानूच कळटा की ती कितली टेस्टी आसा। सो तुम्ही ही करून पळोवं शकता। आणि आमचे आजचे शेफ, आप इतनी बढ़िया हैदराबादी बिरयानी आप जी। हमें सिखाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो जी, मच। धन्यवाद। आमच्या आजच्या भागातल्या फुडल्या सेगमेंटांचे आसता आमचे शेवटचे सेगमेंट आस्वाद। ते घेवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3। मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा। थँक्यू। टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा। आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर, कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो। पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता।
विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 आनी आतां आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आनी आमकां जॉईन जाला डिस्ट्रेस कॅफेचे मॅनेजर आनी ते आज आमचे सेलिब्रिटी गेस्टान केल्ले आजचो स्पेशल डीश जो आसा शाकशुका. कभी नाम सुना है? नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ. हां, ते ट्राय करून पळयतले ते हो पदार्थ आणि हैदराबादी बिर्याणी स्पेशली फॉर यू हितून टेस्ट करपाक जाय. आणि केन्ना पाविल्ली हांगा डिस्ट्रेस कॅफेन तूं पयलीं? दिस इज माय फर्स्ट टायम. कशी दिसली प्लेस? खूप सुंदर ॲक्च्युली. म्हणजे म्हाका अशें दिसत ना की आमी पर्वरीन आसा, कारण पर्वरीचो ट्राफीक एक वाटेन आनी डिस्ट्रेस कॅफे एक वाटेन. खूप सायलंट आनी कोझी प्लेस आसा आनी डेफिनेटली हांव येतलें हांगासर. सो आमी एक खावपाक टेस्ट करपाक स्टार्ट करचे पयलीं स्पेशली सांगून दिसता की तो एरोमा जो सुटला बिर्याणीचो इट इज लायक टू गूड. आणि आनी इवन शाकशुकाचो. शाकशुकाचो तर विचारूच नाका. आय एम शुअर इट इज गोइंग टू बी रियली टेस्टी. सो प्लीज. इट्स रियली गुड. स्लाइट तिखट जाला पण इट इज व्हेरी नाईस. बिर्याणी इट्स अमेझिंग. व्हेरी टेस्टी. खूप बरी आसा. सदच्या भशेन आमी गजाली करीत करीत आनी हे सगळे टेस्ट करतली आमी बसून सुशेगाद सोंपयतली. पण आमचे आजचे गेस्ट वेळ काडलो तेणे. खुबशे नवीन नवीन कितें कितें शिकत आसा ते डायरेक्शनानूय ते वता आतां फिल्म डायरेक्ट करपाक शिकता. आय एम शुअर की ते खूब बिजी आसता आसतले बट स्टील एक फोन कॉलचेर ते अग्री जाले शुटाक येवपाक आनी आमचे कार्यक्रमान आयले. इवन दो शी वॉज नॉट एक्सपर्ट एंड शी वॉज नॉट व्हेरी मच कॉन्फिडंट इन प्रिपेरींग टुडेज डिश बट स्टील व्हेरी नायस. खूब सुंदर अशें डिश आमकां तुवें शिकयले. थँक्यू सो मच एंड थँक्यू सो मच फॉर कमिंग हियर. रिक्वेस्ट करता संजीव नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा आमच्या आजच्या गेस्टाक ताजो हॅम्पर दिवचो फ्रॉम पंचामृता. थँक्यू. सोबिता कितलेशेच यंगस्टर्स आसा ताका एक्टींग करियर पर्स्यू करपाक जाय आसा. सो सगळ्या आमच्या पळोवप्यां खातीर एक मेसेज तुजे कडल्यान. हो जो एक्टींग करियर फील्ड आसा जो चड कॉमन ना आमच्या गोंयांत तरी. पूण आतांची फिल्मां आतांची आर्ट खूब फुडें पावला आनी खुबशे यंगस्टर्स तातून फुडें वचपाक सोदतात. अशा वेळार हांव एक्चुली यंगस्टर्सांक सोडून तांची जी पेरंट्स आसा वा तांचे सपोर्टर्स आसा तांकां सांगपाक सोदता की प्लीज सपोर्ट देम. कारण खूब आगळो वेगळो असो म्हणजे एक हो फील्ड आसा जातून खूब स्कोप आसा. नॉट इन टर्म्स ऑफ करियरूच म्हणना पूण पावर आसा तातून. एक वेगळे तरेची मॅसेज पावोवपाक लोकां पर्यंत. एखादें फिल्म पर्स्पेक्टीव बदलू शकता, एक मॅसेज पावोवपाक शकता, एक बदल घडोवंक शकता. सो एखादो यंगस्टर समजा वा आय मीन एखादो भुरगो समजा तातून करियर करपाक सोदता जाल्यार ताका चडांत चड सपोर्ट दिया. आनी येस आनी हांव खूब लकी आसा की म्हाका सपोर्ट असो आसा म्हणून तर हांव तें करपाक पावता. येस आनी हीच म्हजी मॅसेज. सो सोबिताचो होच मॅसेज घेवन आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपोवया. परत एक फावटी सोबिता तुका खूब खूब थँक्यू सो मच. तशेंच डिस्ट्रेस कॅफेचे मॅनेजर तांची फूल टीम तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान रोखडीच मेळया अशाच एका सेलिब्रिटी बरोबर तांची फुडी सायड पळोवपाक. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.